रोजारी सायबिणी तू आमची राणी विसरनाका गे आयकांची मागणी लुकाचे शुभ वर्तमान 6व्या म्हयन्यान नाझारेत नावाच्या गलिलेच्या शारान देवान गाब्रिएल दूताक एक आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नावाच्या एकल्या दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकोन ती एकदम गाबोल्ली आनी हे नोमान कसले जायत ते चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तुका तर देवा सोवे कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो दूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शीण वचोन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पोले, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पोराची चाकोन, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसरलो. देवाचें उतर हें.